कोट्यांनी रुपया खर्च करून मडगांव शहराची उदरगत करता जाल्यार ते बऱ्या दर्जाचें काम आसपाक जाय अशें शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावयो कुतिनो म्हणटा। अर्दवट कामां करिनासतना चड तेंप तिगोवन उरता आनी बऱ्या दर्जाची कामां आमदारान करची। उदरगतीच्या नांवान मडगांवांत बाबत दर्जाची कामां करची न्हय अशें सावयो म्हणटा। सामकें पांयान कळटा तुका म्हणजे इतलें लूज काम जावन गेल्लें आहा आनी सब स्टँडर्ड जाल्लें आहा। इतले क्रोर जेन्ना तुमी सांगतात की डेव्हलपमेंटा खातीर मोडल्या म्हण मडगांव जाल्यार ते बरे भशेन करचें, क्वॉलिटी काम करचें म्हण हो आमचो मागणी आसा। फक्त क्रोर मोडले म्हण एनावन्स करून कांयच फायदो ना। तुमी फाटीं आमच्या मडगांवच्या आमदारांनी पयर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आहा, हेंवूय म्हणलें आहा ताणें GSIDC थ्रू आपणान इतले क्रोर मोडल्या म्हण। ताणें जो फ्लायओव्हर आहा ताजेरूय उल्लेख केलो की ते रेनोवेशन आपण केल्लें आहा म्हण। पूण जेन्ना आमी पॉयंट आवट केल्लें की 2 कोटी काम करनासतना पेमेंट जाल्लो आहा तेन्ना तसो आमकां तोंड बंद करून आशिल्लो, तेणें एक जाप काडूं ना तेणी। आमी तो बोर्ड केलो उपरांत PWD मिनिस्टरान ताजी इन्क्वायरी मागून ते काम जी करून आहली ती करून घेतली आहा। एक्चुअली सांगपाक म्हळ्यार कोण तरी इंजिनियराचेर एक्शन जावपा आशिल्लें, पूण फायनली गव्हर्मेंट डिसायड करता फायनल। पूण एटलिस्ट काम पूण जावन गेलें, पूण त्या टायमार ते एक जाप काडूं ना तेणी। तो असले सब स्टँडर्ड काम करून कितले क्रोर मोड म्हण अनाउन्समेंट करून कांयच फायदो जावपा ना। मडगांव आमकां उदरगत पळोवपा जाय जें दिसती पडटा तें लास्टींग आसा तें। फक्त टेम्पररी डेव्हलपमेंट आमकां नाका, आमकां जाय बरो डेव्हलपमेंट मडगांवचो। आनी हाजे फुडें कितें करता सांगपा जाय तें। हॉटमिक्साचीं कामां तो 3 कडेन नाल फोडटा आनी एक कामाचेर। हांगाय बी कितलेशे इनॉग्रेशन जाता सेपरेट, फुटपाथा इनॉग्रेशन सेपरेट, लायटी इनॉग्रेशन सेपरेट। आतां एक लेन उरली आहा आसफाल्ट करपाची,